उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस पोरक वाखानात सगल्या मनशानो देवाक गायोन कोरात सर्वेस पोराची सेवा कोरात आनंदान ताची भक्ती कोरात सोगिता गाऊन भितर सोरात संतोषानी यात देवा मुखार उल्लासानी सर्वेस पोराक वाखानात सगल्या मनशानो देवाक गायोन कोरात. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज आमी फातिमा सायबीणीचो उगडास करता. 1917 वर्सा ह्याच दिसा 13वीर मायेची दनपारच्या वेळार सायबीण माय ह्या तीग गवळी भुरग्यांक दिश्टी पडली. लुसिया, फ्रांसिस्को आनी जासिंता. आनी तांचे लागीं एके भाशेन मागलें तिणें आपल्या काळजाची भक्ती उदीक करूंक, आपलेच मौन काळीज बदलूंक, तेर्सा वरवीं उदीक लागीं सरूंक. आयज आमी हो संदेश तिचो मानून घेवया. मागण्यांतल्यान, तेर्सांतल्यान तिका लागीं सरूंक, आमचें काळीज मौन बदलूंक, कन्वर्शन ऑफ आवर हार्ट, ल्हान ल्हान त्याग आमचे सॅक्रिफायसीस आमी तिका भेटोवंक, आनी हे भाशेन तिणें हाडलेलो संदेश आख्ख्या संवसाराक सवस्काय आसूंक आमी मागुया. आयज ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून शांती ना. जायत्या जाणांच्या काळजांनी उचामळाय, जायत्या जाणांच्या काळजांनी दूख, संतोष नाच. खरो संतोष आमकां मागुया आनी सायबीण माय उदेशी तर एकल्याक आमच्या घरांनी, आमच्या जिवितान समाधान करून मागुया. तेच मनान धरून निमिसाची भेट भेटयतना आमच्यो चुकी ओळखून घेवन देवाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदपुरदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदांच आंकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोदपुरदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. आंकवार मारये ताचे माय उदेशी सासणाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये
तांचे कूळ नावाडगे जातले आनी सगल्या लोकां मदें तांची संसोद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसोद अशें तांकां पळयतात तितली मान्या करतली। हांव सर्वेस्परा सोबे कुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोबे संतोशान भरला। फुलांच्या जेल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगायलोलेले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली। तारुणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली। जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सोदतात तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरशी कोत्तलो। देवाचे उतर हे आमचो जबाब आयक दुवे चोत्रायदोर म्हज्या उतरांक कान दी। जबाब आयक दुवे चोत्रायदोर म्हज्या उतरांक कान दी। आयक दुवे चोत्रायदोर म्हज्या उतरांक कान दी। तुजो गांव लोक विसर आतां तुज्या बापायचें घर सोडून ये अशें तुजे सुरोपायेक बोलतलो राजा। तुजो पोती तो ताची सेवा भोगती कर। जबाब आयक दुवे चोत्रायदोर म्हज्या उतरांक कान दी। ओलंकारांनी श्रिंगायलोली येता राजाची दूख चोळयो कापडां तिची भांगारान बसयल्या मोतयांची जोरीची। राजा सोरशी तिका व्हरतात तिच्या सांगाताक कुंवरणीचो होर। जबाब आयक दुवे चोत्रायदोर म्हज्या उतरांक कान दी। आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात। राजाच्या मंदिरांत कुंवरणी प्रवेश करतात। तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत। सगल्या संवसाराचो अधिकार तांचे आदीन कोत्तलोय। जबाब आयक दुवे चोत्रायदोर म्हज्या उतरांक कान दी। उद्गार सर्वेस्पराक जय जय। नोमान मारये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर देव तुजे सोबे सदव गे तूं ओस्तोऱ्या मध्ये सर्वेस्पराक जय। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं। तुमचे सोबे आसूं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। मोहिमा तुका सौम्या। जेजू लोकांचे उरपणजी लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हळें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हडलें भागी। पूण ताणें म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं ओदीक भागी। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे। वखाणी तुका क्रिस्ता। बाबा बिडिनो,
इंग्लीश भाशेन 3 ही उतरां आसा. हियरींग, लिसनींग एंड पॉन्डरींग. आमी कोंकणी भाशेन ती तर ट्रान्सलेट करी जाल्यार हियरींग म्हळ्यार आयकता. लिसनींग म्हळ्यार आमी आयकलेलें उतर विंचून काडटा आनी नियाळटा. आनी पॉन्डरींग म्हळ्यार तें काळजान बाळगिता. तिनूय उतरां वेगवेगळीं पूण सुबेज तांच्याकून समजणी तांची एका परस दुसऱ्या उतराची. जायतो आवाज आमच्या भोंवतणी आसता तो आमी आयकता. आमी खंय भायर बोवाळ आसा थंय आसा जाल्यार आयकता, पूण तो सगळोच आवाज आमच्या मनांत वचना. पूण तितूंतलो तर खंय एका सुकण्याचो आमी आयकूंक सोदता जाल्यार तो आयकूंक प्रयत्न करता, विंचून काडटा हांव तो. आनी तो विंचून काडलेलो आवाज आयकतच लिसनींग म्हणटा आमी. आयकले उपरांत हें आयकप दुसरें, सगळोच आवाज आसलो वी आर हियरींग द सावंड, पूण दुसरो विंचून काडलेलो वी आर लिसनींग टू दॅट सावंड. आनी तिसरो तें सुकणें थांबले पर्यंत जाल्यार तो आवाज आमच्या कानार सादता आमी म्हणटा. तो आवाज आमच्या कानार सादता म्हणटा तो आमच्या भितर एके भाशेन तोच आवाज आमचो जाल्लो आसा. तो आमी बाळगिता, काळजान मनांत बाळगिता आमी म्हणटा. वी आर पॉन्डरींग ओवर इट. बाबडीनो, आयज शुभ वर्तमानांत आमकां ही उतरां मेळटा. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक बागी. आयचे लुकाचें शुभ वर्तमान 11वें आवेस्वर. 8व्या आवेस्वरांत अशेंच एक दीस जेजू प्रवचन करता तेन्ना कोण ताका म्हणटा तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण आयल्या. आनी जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयण. जी कोण हें उतर आयकतात आनी सांबाळटा तीच. आयकता आनी सांबाळटा. दोज हू आर अप टू द लेवल ऑफ लिसनींग. इतलेंच केलें. आयज तो फुडें म्हणटा जी कोण आयकतात आनी पाळटात ती वेव्हारांत घालतात. दे आर पॉन्डरींग ओवर इट. आनी तें उतर आपणाच्या काळजान बाळगून दवरता. त्या सुबेज न्हयच फकत उतर आयकप, ताचेर नियाळ करप, पूण तें वेव्हारांत घालप हें आयज शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आनी हातूंतलो बरो अ गूड मॉडल फॉर अस इज आमचीच सायबीण माय. तिणें देवाचें उतर आयकलें, तें विंचून काडलें, नियाळ्ळें आनी तिणें तें वेव्हारांत घातलें. शी पॉन्डर्ड ओवर वॉट वॉज हॅपनिंग. कितें जातालें पयलें. कांय फावट तिका समजलें ना, तरी आसतना ती हें उतर बाळगिता. आयज हीं तिनूय उतरां आमकां गरजेचीं. जेन्ना तीच आमकां हो संदेश दिता आपल्या काळजाक ओदीक एक भशेन आपलेंच काळीज आमकां दिवन त्या काळजाचें देवस्वांव चोडोवंक. आनी तें करतलें जाल्यार आमचेंच काळीज पयलें बदलून कन्वर्शन ऑफ आवर हार्ट, सॅक्रिफीस करून, त्याग करून आनी मागण्यांतल्यान लागीं सरून ह्या देवाच्या उतराचेर ओदीक पात घेवन ते आमचे लागीं मागता. म्हणटच हीं तिनूय उतरां आयज आमकां लागू करुया. टू हियर, टू लिसन एंड टू पॉन्डर. आयकूंक, नियाळूंक, तें सांबाळूंक आनी वेव्हारांत घालूंक, तें काळजान बाळगूंक. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जोबाब दिला. जोबाब जावं दी जिविताचो, मोगान केले पेटोवणेचो. बापा तुझे उतर म्हणटा, मोगा
मोशा बाबा भणीनो मोशा तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा बागयोंत आंकवार मारयेचे कुशेंत घेतलोली आपली कूड आनी रगत तुका वंपून आमच्या सम्यान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आज बागयोंत मारयेक मान दितना आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनशा सैमाचो आदार आमच्या असोक्त सैमाक निरंतरी मेळो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी सासणांच्या देवा सर्व काडे आनी सरताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातिमा सायबिणीक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे संगती आमचेय ताणे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर गोंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आपलो वाडदीस समारंभतल्यांची, आपलो लग्नाचो दीस पाळटल्यांची दया कर. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
आंकवार मारये देवाची माये संगाती भगवन दरनुता आनी सर काड तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोद पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतर आयकता आनी ते पाळटात ते सुभागी जेजू म्हणटा. हेंच ताचें उतर आयकूंक आनी आमच्या जिवितांत ते वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपा मागून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्याक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेलो त्रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा शिळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. आनंद बोरीत जा तूं आंकवार माई जेजू तुजो पूत फोंडांतलो उठलो सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थया सर्वेस्परा बाग्योंत आंकवार मारीक जल्मलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां थीर कर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो घेवन सर्गींचे मोहिमेंत ताच्या सांगाता सासणांक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असू. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. कानेचो अंक T18. आंकवार मारिये शिया बांदार कुरपेचे गेया निष्कळूक मारी माता फातिमाक वयतावन देवता. आयक फातिमांचे सहाय बिहिणी जातू आमची शेरातिनी दी सोगल्या सुखाचिनी मागता आमी सोर प्राणी. आयक फातिमांचे सायबिनी जातू आमची शेरातिनी दी सोगल्या